कॅबिनेटाच्या ह्या निर्णयान जीटीडीसीची पाखा कापली खरी, मात पर्यटन खात्याक जीव आयला। फाटले 2 पर्यटन मंत्री निळकंठ हळर्णकार आणि दिलीप परुळेकारान आपले सगळे अधिकार गोंय टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाक दिवन पर्यटन खाते चलयल्ले। आता सगळो कारभार टुरिझम मंत्री बाबू कडेन। 2010 पर्यटनाचे प्रमोशन आणि मार्केटिंग ॲक्टिव्हिटीचे अधिकार जीटीडीसीक दिल्ले। 2013 पर्यटनाचे साधन सुविधा प्रकल्प उभारपाचे आणि मार्केटिंग आणि प्रमोशन कार्यावळी करपाक जीटीडीसीक स्पेशल पर्पज व्हेइकल म्हणून दर्जो दिल्लो। ह्यो सगळ्यो गजाली परत पर्यटन खात्या कडेन दिवपाचो निर्णय बुधवारा मंत्रिमंडळान घेतला। स्पेशल पर्पज व्हेइकल म्हणून जीटीडीसीच्या कामाचो आवाठ कमी करतले। पर्यटनाचे प्रमोशन आणि मार्केटिंग ॲक्टिव्हिटी परत खात्या कडेन दिल्या। प्रमोशन आणि मार्केटिंग ॲक्टिव्हिटी थारावंक पर्यटन मंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाला खासा समिती आसतली। सुत्रांकडच्यान मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण जीटीडीसीचो खर्च खंय मर्यादे भायर पाविल्लो। बजेटात दिल्ल्या फंडा भायर वचून ते खर्च करताले आणि बिलां वाडयताले। सध्या बजेटा भायलो खर्च 40 कोटींचेर पाविल्लो म्हूण सुत्रां सांगतात। बुधवारच्या कॅबिनेट निर्णयान खात्यान सगळी सुत्रां आपल्या कडेन घेतल्यात। दुसरे वटेन जीटीडीसीचेर बीजेपीचो आमदार निलेश काब्राल चेअरमॅन आणि पर्यटन खात्याचो मंत्री मगोचो बाबू आजगावकर आसा। कॅबिनेटान आनीक 2000 घरकान्नींक गृह आदाराचो लाव मेळचो म्हूण स्किमीचें कॅपिंग 1,50,000 वेल्यान 1,52,000 मेरेन वाडयला। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी।